हायकोर्टाचो आदेश धुडकावन आणि मयेकारांचो विरोध खोटावन सरकारी यंत्रणेचो वापर करून मया परत एकदा खण मालाची बेकायदेशीर येरादारी सुरू जाल्या. आंदोलका बदला पुलिसांची ट्रकवाल्यांक राखण मेळ्ळ्या. मया पुलीस कॅम्प जावन रावला. मयेच्या संतोष कुमारान मयेच्या असंतोषाक मेकळी वाट करून दिल्या. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. क्वेश्चन आसा तुम्ही आपल्याला माहिती डिपार्टमेंटात कितें दिला पळय मातशें आपल्याला डिपार्टमेंट असू नये म्हाका भाजी आहे आधी म्हाका नॉलेज ना. सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट व्हडलो का मायन डिपार्टमेंट पार्टीको आपया रायट दिला हा कॉन्स्टिट्यूशन पण हे ऑर्डरी प्रमाणे ही ऑर्डर डिपार्टमेंटाक कोणी परमिशन ऑफकोर्स मात्र बरेपणान आयकना हे लेटराक रिप्लाय कित्याक घेवंक ना. साहेब एकूच सांगा म्हाका ह्या लेटराक रिप्लाय कित्याक आणि 4 तारीख 4 दीस जाले जेन्ना पळय 4 जानेवारी तुमकां दिला म्हणे सकाळी घडणे 4 जानेवारी आमकां साहेब आयकून तरी घ्या रोड जाल्यार कशें भरता रोड आडयला आज तारीख 15/2024 आणि आम्ही फाटल्यान पळयता की ट्रान्सपोर्टेशन जे मिनाचे हे आसा ते ट्रान्सपोर्टेशन सध्या चालू आसा. मयेचो जो इंटरनल रोड आसा थंयसून हे ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा. फाटल्या विकान 8 तारखेक हे ट्रान्सपोर्टेशन सुरू जाल्लें. त्या वेळार मयाच्या लोकांनी ताका खर विरोध करून 2 वेळार ट्रक आडयल्ले केळबाय वाड्याचेर. तेन्ना दुसरे फावटी जेन्ना तेणे आडयले तेन्ना 3 जाणांक अटकूय जाल्ली आनी परत ट्रान्सपोर्ट सुरू जाल्लो. 2022 अशेंच मोठ्या प्रमाणात हांगा आंदोलन जाल्लें. त्या वेळार खुबशे मोठ्या प्रमाणात हांगा ट्रान्सपोर्टेशन चलतालो. तेन्ना तेंच्यांनी कोर्टान वचून तेचेर स्टे बी हाडिल्ली अशें तेंच्यांनी म्हायती दिला जे म्हायती दिल्ली लोकांनी. पूण आतां ते स्टे तांकां कसो आसा तरी ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा अशें लोकांचें म्हणणें आसा. ही जी बेकायदेशीर ट्रान्सपोर्टेशन जाता हांगासून तांकां आमी कशेंच हांगा करूंक दिवचें ना अशें ठाम मत गांवकाऱ्यांनी उक्तायलां. पूण तरी पण आयज आमी पळयता की पुलिसांच्या बंदोबस्तान हांगा ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा. हे जे मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सपोर्टेशन जाता त्या खातीर जे थळावे लोक आसा तांकां खुबसो त्रास जाता. तांच्या घरांनी धूळ तशेंच जे रस्त्यार पब्लीक रोड असल्या कारणान खुबशी समस्या निर्माण जाता. ताका लागून ह्या लोकांचो खुबसो विरोध ह्या ट्रान्सपोर्टेशनाक आसा. पूण आतां जे ट्रान्सपोर्टेशन आसा ते सरकारी यंत्रणा तशेंच पुलीस यंत्रणा वापरून चालू केल्ले आसा. आनी आतां जे आमकां दिसता की लोक 2 वेळार तेंच्यांनी आडयले पूण आतां सद्या थंड आशिल्ले लोक केन्नाय रस्त्यार देंवपाक शकता अशी शक्यताय आसा. तांकां यश मेळटलें की म्हणजे ते ट्रान्सपोर्टेशन बंद जातलें फुडें काय ना हें आमी पळोवपाक जाय. कित्याक तर सरकार आपली यंत्रणा सगळी वापरून ते ट्रान्सपोर्टेशन सद्या चालू दवरलेलें आसा. परवानगी नाशिल्ल्यान मये गांवांतल्यान धांवपी ट्रक आडावपाची ही दुसरी खेप. हे खेपे ब्ल्यू ग्लोबच्या ट्रकवाल्यांनी रूट बदलला. ट्रान्झिट परमिटात बरयला CCPL शिरगांव ते DB बांदोडकार शिरगांव.
प्रत्यक्षात लोडेड ट्रक धांवतात मये गांवांतल्यान. केळबाय वाडो, अर्दवाडो, गांवकर वाडो अश्यो मदीं शाळा आनी हायस्कुलां आसात. शाळा स्कुलां सुटपाच्या वेळारय ट्रक वेगान धांवतात. रस्ते धोक्याचे आसात, अशीर आसात. पॉल्युशन करपी ट्रकय दिसून आयल्यात. पळयात. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी संगीता ओली.